नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कल्ली फ्राय। ही हांवें कल्ली हाडल्या। कल्ली बरी ताजी फ्रेश आसा। कल्ली हांवें 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतल्या। तातूंत घालता चवी पुरते मीठ, 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट, अर्दो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, अर्ध्या लिंबाचा रस घालता। मिक्स करून घेऊया। कल्लेक हो मसालो सारको लावून घेऊया। असं बरो सारको व्यवस्थित मसालो लावून घेवपाक जाय। असो मसालो लावून 15 ते 20 मिनिटां मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। कल्ली मॅरिनेट जावपाक दवरल्यार 15 मिनिटां जाली। आता आम्ही फ्राय करपाक घेऊया। नुस्त्याक लावपाक हो हांवें रवो घेतला। तातूंत थोडे तांदळाचे पीठ घालता। तांदळाचे पीठ मिक्स करून घेऊया। नुस्त्याक आम्ही रवो लावून घेऊया। असो रवो लावून घेवपाक जाय। सगळ्या वटल्यान सारको रवो लावपाक जाय। असो रवो लावून घेवपाक जाय। नुस्तें फ्राय करपाक घेऊया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांव तेल घालता। तेल बरें तापोवन घेवपाक जाय। तेल तापले तशें गॅसाची फ्लेम हांव मिडियम करता। नुस्तें आमी तळपाक घालुया। परतून घेऊया आनी कल्ली तळटा आसतना सगळ्या वटल्यान बरी तळून घेवपाक जाय। अशी सगळ्या वटल्यान बरी कल्ली तळून घेवपाक जाय। पळयात कल्ली बरी तळून जाली। हांव काढून घेता। कल्ली रवा फ्राय केल्यार खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।